मोपा दाबोळे चालू उरतले. सरकारान नागरी विमान येरादारी राज्यमंत्री VK सिंगाकडच्यान घेतले वदोन. सिंग म्हणटा 2 विमानतळाचो केंद्राचो निर्णय पर्यटनाक बूस्ट दिवंक मोपा जाय. कांसो आशिया पॅसिफिक परिषद गोंयाक महत्वाची विमान येरादारी विशीं प्रश्नांचेर चर्चा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उक्तावणाचो विशय चर्चेक मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो इफ्फी आयोजनाचो रिव्ह्यू. खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक दिली टार्गेट्स. हॉटेल बुकिंग ते ट्रॅफिक मॅनेजमेंट 20 ते 28 नोव्हेंबराक गोंयांत इफ्फी. नवो मांडवी पूल 2 ऑक्टोबर ते 22 नोव्हेंबर रातचो 10 ते फातोडेर बंद. पुलाचे इलास्टोमेरिक एक्सपान्शन जॉइंट बॅरिंग बदलपाचे काम. ट्रॅफिक अटल सेतू आणि पोन्ने मांडवी पुलावेल्यान. भारतात सुरू जाता ड्रोन टॅक्सी. बंगळूर आणि मुंबय सुरवात. एअरपोर्टावेल्यान लागसरच्या शारांनी प्रवासाक ड्रोन. एव्हिएशन सचिव प्रुडंटाकडेन उलयलो. दर्यादेगांनी बेकायदेशीर धंदे बंद. 5,000 सावन 50,000 मेरेन फायन. भरिना जाल्यार अटक. दर्यादेगांनी भिकारी फेरीवाले उदकांत गाडयो चलयतल्यांचेर कारवाय. पब्लीक विजिलन्स ॲप. ई नोटरायझेशन रोखडेच. नील इन्कम्बन्सी. बँकांचे नूतनीकरणूय इलेक्ट्रॉनिक. लग्न नोंदणेक QR कोड. सोसायटी रजिस्ट्रेशन फी 6 महिन्या खातीर 1.5%. मंत्री उलयलो. बार्देजात काजूच्या दुकानांचेर FDAच्यो धाडी. FDAन कमी दर्जाचे 8,60,000चे 748 किल काजू केले जप्त. 84,000 वयर मोलाची तंबाखू उत्पादनां जप्त. दोन तरणाट्या गोंयकार फिल्म निर्मात्यांचे शॉर्ट फिल्म नेटफ्लिक्स इंडियाचेर. सुयश कामतीचे सदाबहार आणि बरखा नायकाचे सॉल्ट नेटफ्लिक्साचेर. म्हादय अभयारण्याकडच्यान 250 मिटरांचेर कर्नाटकाचे सॉइल टेस्टिंग. 12 जण वजराचेर परिणाम. सरकारान केंद्राक कळोवचे. पर्यावरण ॲक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. देशात कोविडाच्यो नव्यो 1,190 केशी. 16,000 वयर ॲक्टिव्ह केशी. पंजाब आणि केरळातले आदली मरणां जमेक धरून फाटल्या 24 वरांत 1,369 मरणां. नोव्हेंबराच्या 1 आणि 2 तारखेर ऑल सेंट्स आणि ऑल सोल्स डे. संतांची आणि संवसारांतल्या गेल्ल्या लागच्या मनशांच्या आत्म्याक शांती मेळची म्हूण याद. भारत T20 वर्ल्ड कप सेमी फायनलीच्या हुमऱ्यार पावसान आडखळ हाडिल्ले मॅचीत टफ. बांगलादेशाचेर डकवर्थ लुईस नेमाच्या आदारार 5 रनांनी जैत हरता जिखले. मडगांवा होली स्पिरिट चर्च ग्राउंडार जालो मिशन रॅबिजाचो खासा वॅक्सिनेशन कॅम्प. गोंयांक रॅबीज मुक्त करपाच्या दिशेन मिशन रॅबिजाचे मोठे योगदान. जिल्लोधिकाऱ्यान केली तुस्त. गोंयचो लोक खूपच सोशीक. भ्रष्टाचारा आड कागाळ करिनात. 5 वर्सांत एकूय कागाळ ना. CBIचो SP म्हणटा. केंद्र सरकारी अधिकारी लाच मागता जाल्यार CBIक सांगात. सर्व्हिस रोडा विशीं उगवेकरांचो दुबाव पयस करूंक उपजिल्लोधिकारी आमदार हायवे अधिकाऱ्यांची चर्चा. लोकांमुखार प्रेझेंटेशन. जमीन झाडांच्या लुकसाण भरपायेचो विशय बसकेत. आज FC गोंय आणि जमशेदपूर FCची पहिली ISL मॅच गोंयांत. FC गोवा 3ऱ्या राऊंडात मॅच हारिल्ल्यान जैताचे तयारेत. FC गोवाचो कोच जैताचेर ठाम. झारखंडाचो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ED मुखार चौकशेक. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात चौकशी. रांची EDच्या ऑफिसा भायर सेक्युरिटी खर. PM नरेंद्र मोदीन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पा सकयल दिल्लीतल्या 3,024 फ्लॅटांचे केले उक्तावण. मोदी म्हणटा हो सरकार गरिबा खातीर. कितलेशेच फामिलींक एक नवी सुरवात.
तामिळनाडूत उटंगार चालूच 2-3 दीस शाळा बंद, कॉलेजी बंद, घरांनी उदक, रस्ते ब्लॉक. फुडले कांय दीस अशीच परिस्थिती वेधशाळेचो अदमास.